जे दोन्ही लोकांनी जे कट केले लॉक कट करून वयर उचलले जाल्यार आमी सगळें घेवन जालो सामान आसल्या कारणान हांवें सगळें उदीक मारिना जे यूज CO2 एस्टिमेशन 2 CO2 एस्टिमेशन येयला आमी ओवन आसलो पळय ओवनांतल्या भितरूच तो उजो आसलो आनी कितें उजो नासलो ओवन हय सो आमी ते मेन कनेक्शन आसलें तें कट केलें मेन कनेक्शन आनी एस्टिमेशन द्वारा आमी तो शॉर्ट सर्कीट ओवनाक लागलो शॉर्ट सर्कीट आसतलें तें शॉर्ट सर्कीट जाल्यार तो रातभर चालू उलोवन चड हीट जावन पेटलो आसतलें ना पात्राचो मातसो वेळा खंय तरी कंट्रोल स्टेशन गेलो पावस कितें ओवन चालू आसता भितर कितें जालें म्हाकाच खबर ना काल केन्ना बंद केल्लो तो एक 10 दीस काल बंद केलें चालू दवरलेले बी ओवन भायर नुस्तें उरलो दिसता ना हरशीं दवरतात बी तशें ना हांव सगळें बंद करता मेल्ल्या म्हायती प्रमाणे बेकरी आहा ती बंद आसली भायर जे लोक असले तेंच्यांनी उजो पयलो आनी सोमतोच म्हापशेच्या फायर डिपार्टमेंट आहा तांकां कॉल केलो ते ऑन द स्पॉट पावले आनी तेंच्यांनी हायड्रॉलीक टूल्स यूज करून जी शटरां आसा तेजे लॉक ते तोडले आनी शटर ओपन केले मागीर ओनर आहा तो ऑन द स्पॉट पावलो आनी थंय तेंच्यांनी जे इक्विपमेंट यूज करून जो दोवर बी आसलो तो भायर काडलो आनी खुबशे सामान आहा तेजे ते सेव केल्ले आसा जो आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आहा त्या प्रमाणे शॉर्ट सर्किटी खातीर हो उजो लागिल्लो आसा जो ओवन आसा मायक्रोवेव ताका हो उजो लागिल्लो आसा आनी फक्त 30,000चे नुकसाण जाल्लें आसा म्हापशेच्या फायर डिपार्टमेंटान तेजे खुबशे सामान सेव केल्लें आसा प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकर.